आता खबरो विस्तारान. भाजप मंडळाची मंगळारा रुटीन बसका जाली. ह्या बसकेत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पक्षाची वेंचणूक उदरगत कामांचेरय ह्या बसकेत चर्चा जाली. नागरिकत्व कायद्याचो आतां मेरेन तरी गोंया खातीर कांयच त्रास ना हाचेर जागृताय करपाकूय मंगळाराची बसका जाली म्हण मुखेलमंत्र्यान स्पश्ट केला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. हो चुकीचो विषय आसा. आज आमची रुटीन एमएलए मिटींग जी आसा पळय ती मिटींग आशिल्ली. एवरी मंथली मिटींग जाता. त्याच धर्तीचेर मिटींग आशिल्ली. लेजिस्लेचर विंगाची मिटींग आशिल्ली ती कंबायन आमी पार्टी हाच्या बरोबर घेतली. ओके. त्या मिटिंगेत वेगवेगळे विशय डिस्कशन जाले. म्हणजे पॉलिटिकल डिसिजन आमच्या पार्टीचे इलेक्शन चालू आसा. ओके. ताचेर उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा, स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेटीचो स्टेट प्रेसिडेंट डिक्लेअर करपा खातीर रुटीन डेव्हलपमेंटाची कामाचे डिस्कशन जालें. आनी वन ऑफ द टॉपिक इज सीए जाल्यार तो सीएचेर ब्रीफ जो व्हाईट पेपर पार्टीन काडलेलो आसा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो व्हाईट पेपर काडला. ओके. त्या व्हाईट पेपराचेर डिस्कशन फाटलो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आशिल्लो मुंबय. Bob Nilesh Kamala attended the training program. Exactly what CAA. So that he had explained in brief. म्हणटा तशें CAA कितें आसता आनी CAAचो इम्पॅक्ट कशा पद्दतीन जातलो जाल्यार जावचो ना किंवा गोंयकारांक कितें आनी तेणी सगळो बॉब निलेश काब्रान इज एड्रेस ऑल द एमएलए तांणी क्लियर केलें. CAA हो विशय जो आसा एट प्रेझेंट तरी गोंया खातीर ताचो कांयच त्रास ना. सो दॅट इज द भारतीय जनता पार्टी द गव्हर्मेंट वील वेलकम CAA तसो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आमी वेलकम करता. खंयसरूच कोणाचें नागरिकत्व रद्द जायना. परत आमी वेरी मच स्पेसिफायींग ऑन इट. जो इंडियन सिटीजन आसा जो गोवन सिटीजन आसा तेजें नागरिकत्व रद्द करूच करिना. ओके. CAAच्या अंडर म्हणजे दोज वर रिफ्युजी किंवा जे थंयसरले हिंदू आसतले, थंयसरले क्रिश्चन आसतले, शीख आसतले, इसाई आसतले, जैन आसतले, पारसी आसतले, ह्या लोकांक 2014 पयलीं जे आयल्या तांकां परत एकदां नागरिकत्व दिवपा खातीर CAA जो आसा पळय तो अमेंड केल्लो आसा, पास केल्लो आसा.